मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापसा केटीसी बस स्टँडार न्यू फियर अनलॉक. 16 बेवारशी बॅगां सांपडिल्ल्यान सुरक्षेचो गंभीर हुस्को निर्माण. बांदिल्ल्या साधन सुविधा कडेन रिबन कापल्या उपरांत आड नदर. करदात्यांच्या पैशांचो इबाड. मोले चेकपोस्ट जावन आसा ताचे ताजे उदाहरण. आसागांव बादे रस्त्यार फोंडकुलां आनी रस्त्याची उणी पातळी करता लोकां मदीं गंभीर हुस्को निर्माण. दिसान दीस वाडत आसा अपघातांची भिरांत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा केटीसी बस स्टँड साबार समस्यांक लागून बऱ्याच काळा सावन गाजत आसा. आतां हे सुवातेर 16 बेवारशी बॅगां सांपडिल्ल्यान आनीक सुरक्षेचो हुस्को वाडत आसा. एक विदेशी जोडपें सकाळीं 6 वरांच्या सुमाराक बस स्टँडाचेर आयलें आनी थंयच आपलें सामान सोडून भायर सरलें. अशी प्रतिक्रिया सध्या मुखार आयल्या. कांय वरां उपरांत जेन्ना जोडपें परत आयलें ना तेन्ना बस स्टँडाच्या कर्मचाऱ्यांक दुबाव आयलो आनी तांणी पुलिसांक आपयले. पुलीस बेगोबेग आयले. बॅगां तपासपाक सुरवात केली आनी ह्या जोडप्याक सोदून काडपा खातीर चवकशी सुरू केल्या. हांव 90 घेतलो ती वरां 6:10 ते येयल्ले सकाळी. कोल्हापूर बस आमी 12 नंबरांतल्यान गोंय गेलो. ते थंय गेले चॉकलेट ते आतां बस गेले काय हे केन्नाची गजाल? आज त्यो सकाळी म्हणजे आयज सकाळी. आयज फातोड्यो सकाळी. किती जाणां येयलेली? दोगां जाणां चॉबीन पिवली म्हणजे आख्खो दीस बॅग हांगासरूच खाई आता. आनी कितें येयलां म्हणून सांगलें कितें? गिटार तेंचे भायर गिटार फक्त गिटार येले, गिटाराचे बॅग येले, बाकीचे बॅग हांगा बॅगाची हांगासर कॉर्नर चड चड ते लेडीज आनी जेंट्स आसले कोणी दवरला ते खबर ना आमकां. आनी मागीर पळयत जाल्यार तो एक फॉरनर येयलो आनी हांव ते गिटार आसले ते गिटार घेवन धांवलो तो. धांवलो गिटार घेवन धांवलो तो खंय धांवलो आनी कितें ते कितें आमकां तो तितलें काय येता खबर ना. मागीर आतां पळय 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 वाट पळयली पूण येवंक ना. मागीर पुलिशी पळयले हे कोणाचें आहा ते केलें आमी ऑफिसानूय पळयलां दवरल्या ती म्हाका खबर ना. पुलिसांक कितल्यांक इन्फॉर्म करपाक आयले? आतां उदक केल्या जालें म्हाका एक वर 1.5 वर जातलें. बट दवरतना कोणाक स्पॉट केला तुमी हांव सामान? नासलो ड्युटी हांगा. केन्ना सकाळी केन्ना दवरले आमी तेन्ना ही बॅगां हांगा आनी भितर एक गिटार आसले ते गिटार तो घेवन गेलो. 3 हांव परत हांगा म्हापशा ड्रॉप करपाक आयलो आमचे बस स्टँडान कस्टमराक घेवन कलंगूटच्यान. सो तेन्नाय हांव बेश्टोच हांगा भितर येलो तेन्ना हांवें पळयलें की बॅगा तशीच आसा. ओके सो म्हाका अशें सस्पेक्टेड बीन आसतलें आयदर आनी कोणी दवरून गेला कोण ते बिहारी UP बिहारच्यान येता हांगासर मायग्रंट काम करपाक तेंचे बीन आसतलें. सो निकता आतां जस्ट कस्टमराक ड्रॉप करपाक हांगासर आयला पांजुनच्यान. सो तेन्ना आतां परत आनी हांवें पळयलां की बॅगा बीन सगळे तशीच आसा. सो हितून आमचे जे पुलीस आसा ते एक्शन घेवंक जाय कित्याक एक तेन्ना हांव सकाळी जेन्ना येयलो तेन्नाच्यान पळयता ही बॅगां हांगासरूच म्हापशा बस स्टँडान आसा. हे आमचे सेंट्रल पडटा. ओके हे सेंट्रल बस स्टँडान अशें अनआयडेंटिफाय आनी असले इतके लगेजी बी दवरून वयता तितून सस्पेक्टेड कितें ना कितें तरी आसतलें. म्हापशा पुलीस जे आसा पळय आमचे क्रायम ब्रँच आनी आमचो SP आसा एक्टीव SP आसा आमचो आनी एक्टीव आमचो PI आसा तेणें कितें ना कितें एक्शन घेवंक जाय. हेचेर कितें ना कितें तरी उलटें आसा कित्याक हांव आतां 3 फावटी येयलो म्हापशा बस स्टँडान ड्रॉप करपाक. 3 फावटी पळयता की हे जे बॅगा आसा हे हांगासरूच आसा. अथॉरिटी आमचे कदंबा बस स्टँडाचे जे कोण अथॉरिटी ऑफिसर्स आसा तेणें एक्शन घेवंक जाय हितून. कित्याक अनवॉन्टेडली हांगासर कितें दवरता जाल्यार कितें ना कितें आसा ते पुलिसांक इन्फॉर्म करूंकूच जाय न्ही. सिक्युरिटी ऑफिसर्स आसा ते इतके सगळे दवरला जाल्यार आतां कितें ना कितें तरी दवरतलेच न्ही हितून. आतां एक सकाळच्यान हांगासर इतके बॅगा आसा हे बॅगान कितें ना कितें तरी आसतलेच न्ही.
हे म्हणून तरी तेणे हांगासर सांडून गेलो ती बॅगां. कोणी दवरला त्या मनशाक स्पॉट केला तुम्ही? ते आम्ही कोणी दवरला ते पळोवंक ना. आम्ही टॅक्सी ड्रायव्हर. आता कोणी दवरून गेला, कितें दवरून गेला, कित्याक लागून दवरून गेला तेही आमच्या म्हापशा सेंट्रल बस स्टँडार. कितें हा भितर कोणी काय ना? ना तेका आता दवरना? आम्ही कित्याक आता तितून कितें सस्पेक्टेड कितेंय आसतलें, आमी कितें हात लायता हितून? आमी रेसिडेंट्स ऑफ म्हापशा जाल्यार आमकां खंय ना खंय तरी हांगासर कितें ना कितें तरी एक्शन घेवंकूच जाय पडटलें. पुलीस एक सकाळच्यान हांगासर बॅगां इतकी बॅगां आसा कित्याक म्हणून हें मातशें पळोवंक जाय. कितें सेंट्रल बस स्टँड पडटा, हांगासर 1000 जाण स्टुडंट येता आनी धाकटे धाकटे भुरगे येता. हितून सस्पेक्टेड कितें आसा जाल्यार गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी. राज्यांतले रस्ते आनी तांची जाल्ली अवतिकाय नविदाद उरली ना. लोकांनी आवाज आनी निशेध केलो काय रस्ते दोळ्या पानां पुशिल्ले वरी दुरुस्त करप आनी परत परत फोडप ही परंपराच जावन रावल्या, जाका लागून सामान्य लोकांक बरेच हाल सोंसचे पडटात. आसागांव बांदे रस्त्यार परतून ही समस्या उक्ताडार आयल्या, जंय फोंडकुलां आनी रस्त्याची उणी पातळी गंभीर हुस्को आनी अपघातांची भिरांत निर्माण करपाक लागल्या. पळयात नितिक्षा गांवकराचो हो खासा रिपोर्ट. सध्या मी असा आसगांवच्यान बाद्यान वयता ह्या रस्त्याचेर. हो जो रस्तो आसा हो एके वटेन आमी पळयशात जाल्यार हो रस्तो बरोच भितूर गेल्लेलो आसा. त्या रस्त्याचे डांबरीकरण जावच्या पयलीं हांगासरली एक सायड जी आसा ही खणिल्ली आनी ताच्या उपरांत ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण जाले. डांबरीकरण जाल्या उपरांत आतां जर आमी हो रस्तो हांगा पळयशात जाल्यार हो एके वटेन बरोच भितूर गेल्लेलो आसा. हांगासरल्यान जे लोक येरादारी करतात तांकां बरेच प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. आसगांवच्यान बाद्यान वयता हो रस्तो आमी पळयशात जाल्यार बिजी असो रूट. हांगासरल्यान कितलेशेच लोकल जावं ट्युरिस्ट येरादारी करता आणि ही जी रस्त्याची एक सायड जी भितूर गेल्लेली आसा त्या खातीर लोकांक बरेच प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. हांगासरल्यान आमी पळोवपाक शकता रस्त्याचेर मोठे मोठे होणे पडलेले आसा आणि जाता तितले बेगिना खंय तरी ह्या रस्त्याचेर आयज दखल घेवपाची गरज आसा, कारण रस्त्याची एक सायड जी आसा ही बरीच भितूर गेल्ल्या कारणान हांगासरल्यान गाडयो चलोवपाक सुद्धा बरोच प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचो पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगिना ह्या रस्त्याचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा, कारण हांगासरल्यान अशी आमकां म्हायती मेळ्ळा की कितलेशेच फावटी खंय कंप्लेंट सुद्धा केली पूण अजून सुद्धा हो जो रस्तो आसा हाचेर कोणीच लक्ष दिल्ले ना आणि ह्या रस्त्याची जी एक सायड ही भितूर गेल्ल्या कारणान कितलेशेच लोकांक हाचो प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगिना आसगांवच्यान जो रस्तो बाद्यान वयता आणि ह्या रस्त्याची जी एक सायड भितूर गेल्ली आसा हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आज वचून थंय सत्य परिस्थिती पळयल्या, जे कारण आहा पळय आतां तुमी यो वच करपी आहा पळय लोक आयज खंय तरी एक्सिडंट जावन पडटा, जावं तांकां दुखापत जाता, कोण मरता, कितें जाता, पण एटलिस्ट ते रोड तरी सारखे करूंक जाय आसले. जे आमचे स्थानीक लोक आहा पळय यो वच करता, इवन ट्युरिस्ट पासून यो वच करता आणि आजचे डेटीन तुम्ही पळयता रातचो टायम असल्या कारण पावसाचो हें आसता आनी तितून ते होणके आसता. लोकांक खबर ना की होणक्यान थंय कितें आसा, होणक्यान पडले काय कितें जाता पळय, ती गाडी जंप जाता आनी खंय तरी हें पडटा आनी थंय तांकां हात पाय मोडून घेता, कोण आपलो जीव वगडायता. आजचे डेटीन तुम्ही पळोवंक शकता कितलेच एक्सिडेंट जावन आपलो जीव वगडायला. सो हांव मागता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑथॉरिटी कडेन हे तुमी बेगींतल्या बेगीन हे खंय तरी तुमी सारखे करूंक जाय, कारण कित्याक तुमी हॉट मिक्स करतात परत ते रोड तुमी फोडटा, हे खंय तरी टॅक्स पेयराचो पयसो हो तुमी खंय तरी वेस्ट करता. म्हाका तरी दिसता हो वेस्ट जाता. सो हे कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी पयले पळोवंक जाय हो कितें कसं काम करता आणि कशें कितें हें तें तुमचें खंय तरी तेंचेर वॉच आसूंक जाय, ही तुमची खंयच ना. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे बेगीनल्या बेगीन करा, नाल्यार खंय तरी आमकां खंय तरी स्टेप घेवचो पडटलो आनी कितें तरी एक्शन करची पडटलें. सो मागता परत हांव गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी हे बेगीनल्या बेगीन करा. लोकल आनी इवन आतां कितें टुरिस्ट येता वयता न्हू, टुरिस्ट गाडयो घेवन इतले फास्ट वयतात पळय तांकां कळना बाबा रोड एके सायडीन भितर गेला तो. आमी हे कंप्लेनीचेर बरयल्ले आहा की रोड कव जाल्लो आहा सोरो जंक्शन ते आसगांव बादेम जंक्शन पर्यंत, आनी हे जाला कित्याक फक्त लो क्वालिटी सब स्टँडर्ड वर्क केला म्हणूनच हे जाला, कारण तितून लोबर घालूंक ना, लेवलिंग सारखे करूंक ना. येता रातोरात कॉन्ट्रॅक्टर येतात आनी लोबर उडयतात आनी दामार घालतात, वयल्या वयर आनी चल्ले ते प्रॉपर हे घेवन रोड रोलर घेवन प्रेस करूंक जाय, उदीक घालूंक जाय आनी भितर वचूंक जाय. जशें की आमी घराचें काम करता आपल्या घराचें, तशें रोडाचें काम करूंक जाय. हे कितें करतात
पैसे कमिशन दिले की झाले, रोडाचे डांबर चढले की झाले, ते कोण पळोवंक येता? तो आता रोड भितर गेला पण तोच आता हांकां परत कॉन्ट्रॅक्ट मेळटलो आनी परत काम करतले आनी परत ते कमिशन दितले. तशेंच चालू आहा. ताका लागून हें कांय जावपाचें ना. हें अशेंच लोकांक अशेंच त्रास जातले. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हे कॉन्ट्रॅक्टर हो कोण रोड केला पळय तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पोया फुडल्यो खबरो. परत परत करदात्यांच्या पैशांनी बांदिल्ल्या साधन सुविधा कडेन रिबन कापल्या उपरांत आडनदर जाता अशें दिसता. मोले चॅकपोस्ट हें ताजें उदाहरण. कोट्यांनी रुपया खर्च जाल्ले तरी आतां कर्मचाऱ्यांक पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान ते काम करिनात, जाका लागून सुरक्षा आनी सरकाराच्या जापसालदारके विशीं व्हड प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात. आज आमी आसात ते मोल्या आसात आनी मोल्याचो हो जो चेकपोस्ट आसा ह्या चेकपोस्टाचेर आसात आनी ह्या चेकपोस्टाचेर कितलीशे कोट्यान रुपये खर्चून हांगा CCTV बसयल्ले, A1 कॅमेरा बसयल्ले, AI म्हणटा ते आनी हेजेर सगळे चॅक जाताले खंयची गाडी येता, कितें येता, कात आसा. पूण आज दुर्दैव म्हणपाचें लजेची गजाल सरकार आमगे व्हडले व्हडले उलयता पूण हांगा हे कॅमेरा तेंच्या सारके करपाक जायना, ही सिस्टम आसा ती सारकी करपाक जायना. ह्या हितून काम करता तांकां गेले 5 म्हयने जाले पगार ना आनी सरकार कितें करता म्हण कळना. काडटा व्हडले व्हडले. आतां तुमी पळया AI कॅमेरा सगळे जाग्यार बसयल्यात, तालांव येतात आनीक 70-30चेर म्हणजे 70 रुपया जो 100चेर जो कोण करता ताका आनी 30 रुपयाक गोवा गव्हर्मेंटा येतात. सेम गजाल ही पळय ही हांगा आसा. पूण हे चलता जाल्यार पळया आतां आज कितें जालां तें पळयात. ह्यो बावंड्री म्हणटा त्यो आमगे बरी आसपाक जाय आसता. ह्या बावंड्रीचेर आमी सगळे चॅक करपाक जाय आसता. वयल्यान आतां कोणी जर कितें जर करून गेलो, मर्डर करून गेलो या चोरी करून गेलो, तुमी धरतले कशे? कोणा म्हूण धरतले? तुमी सांगताले आमकां की हे आमकां बऱ्या पडटा म्हूण चोरये बी. पूण हांगा तुमी पळयल्यार ह्यो बावंड्री आमगेल्यो सरकाराचे हे सायडीच्यान आज सुद्दां मिनिस्टर गेले कडेन आसा, तांकां सुद्दां कांय पडोन गेला, तांकां दिश्ट पडना हें पळोवप कोणें? लोकांनी सांगप काय ऑथॉरिटीन पळोवपाची गरज आसा. तुमी कशें करून आतां चॅक करतले, तुमी कशें करून तांकां हें करतले? आतां तांकां पगार दिना म्हण तेणी बंद करून दवरला आनी हांगा खंयची ऑथॉरिटी हांगा येयले कडेन ना. ही मोल्याची बावंड्री आमगेली. आमकां कळना सरकार कितें करपाक सोदता म्हणून. फक्त पयशे जे वयले जे पार्टी येतात ते आपल्या एक हें डेमो दाखयता, पयशे घेता आनी वतात आनी हांगा लोकांक जे आसा हांगा त्रास जाता. मोले चॅकपोस्ट ही गोंयची शिमेवयली एक म्हत्वाची सुरक्षा सुवात आसा. वाहनांचेर नदर दवरपा खातीर, दरोडे सारखे गुन्यांव थांबोवपा खातीर आनी दुबावितांक सोदून काडपाक अधिकाऱ्यांक मजत करपा खातीर स्थापन केल्ली आसा. पूण कर्मचाऱ्यांक अजून पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान काम बंद जाला. गुन्यांवकारांक तपासणी करिनासतना थंयच्यान वचपाक मेळटले असो हुस्को वाडला. ते स्टाफ जे आशिल्ले गेटीचे तांकां विचारतकीर ते म्हणपाक लागले आमचो साहेब 5 म्हयने पगारूच दिना, 5.5 कितें म्हयने पगार दिवना आनी आमी ते बंद उडयला. आतां तुमी म्हाका सांगा इतले कोट्यांनी AI कॅमेराचे घालतात, स्पेंड करतात आनी ते AI कॅमेरा समज बंद आसा, हांगच्यान गोंयच्यान लोक चोरून थंय व्हरतले, स्मगलिंग जातले. सो ह्या सरकाराक म्हाका ह्या BJPन म्हाका दिसता एक गेट ओपन केल्या कित्या खातीर? हे हांगच्यान थंय बाटल्यो स्मगलिंग हें तें करपाक. सो तशें जर ना जाल्यार प्रूव करा, जाग्यार घाला ते कॅमेरा आनी नाका आशिल्ले सगळे कडेन तुमी AI कॅमेरा घातला. हे जे मेन बॉर्डर आमचे प्रोटेक्ट जावपाक जाय थंय तुमी घालिना. सो आ बॉर्डर्स फर्स्ट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आ बॉर्डर्स हॅव टू बी सेफगार्डेड बिकॉज लॉट ऑफ क्रिमिनल्स सुद्दां येता वता. सो दॅट हॅज टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसीस. पगार जे भुरग्यांचे जे स्टाफाचे दिवना ते पगार दिवचे. हरशी इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक तुमचे कडेन कोट्यांनी पयशे आसता, पयशे इव्हेंटाचे तुमचे मोडपाचे. पण तुमकां खरे बेसीक नेसेसिटीचे आनी बेसीक जे आमचे गोंयकार आसा तेंचे पगार दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. पयलीं कितें आसलें थंय आमकां थांबून तेंच्यान हें करून चॅक करून ते धाडटाले. आतां कितें आहा हितून जेन्ना ते धाडटाले आनी आमी मागीर येतना सुद्दां ते चॅकींग जातालें. आतां हांवें आयकलां कितें थंय पगारूच दिलो ना तिंगा. आतां तेंचे इतले कोटी आनी हे पयशे म्हणून जे AI कॅमेरा घातलेले कित्याक लागून? हांगच्यान जर कितें चोरी केली जावं कोणाचें मर्डर बिर्डर करूंक वयता तेजूय सांपडटाले.
म्हणजे धरपाक तरी मेळटाली, एक सेक्युरिटी आशिल्ली, पण आतां थंय कांयच ना. सो म्हाका हांव म्हणटा हे पयशे मोडून, हे पयशे कित्याक, हे खोट्यान पयशे मोडून हेचो उपयोग कितें आमकां? सरकारान चॅकपोस्ट बांदपाक कोट्यांनी रुपया खर्च केले, पूण ते चालू उरूंक शकना जाल्यार ते सगळे पयशे फुकट वतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, लिन्सी मेनेझीस आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंय स्मार्ट मिटराचो शॉक आनी मळबात पावपी बिलां खातीर झगडत आसतना मोपा हांगा फॉर्म्युला 4 सर्ती खातीर सरकारान गुपचूप सुमार 2 कोटी रुपया वीज शुल्क माफ केल्यात अशें अहवालात म्हळां. आयोजक पयशे दिनासतना भायर सरतात. सामान्य गिरायकांक परत एकदां दुसऱ्याच्या कार्यावळी खातीर तांच्या माथ्यार बिलां थोपिल्ल्यावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या. माहिती प्रमाण गोंय सरकारान आता फेब्रुवारीत मोपा विमानतळार जावपी फॉर्म्युला 4 रेसिंग सर्ती खातीर डिझल जनरेटरांच्या उर्जेचेर खर्च केल्ले सुमार 2 कोटी रुपया माफ करपाक पूर्वलक्षी मान्यताय दिल्या. हो खर्च आदल्या येवजणे खाला आयोजकांक समान वांटून घेवपाचो आशिल्लो. 21 जानेवारी 2026 दिसा मुखेल सचिवाच्या फुडारपणा खाला जाल्ले बसकेत वीज खाते आनी कार्यावळीचे आयोजक रेसिंग प्रमोशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड हांचे मदीं 50-50 खर्चाची वांटणी करपाचो निर्णय घेतिल्लो अशी माहिती वीज सचिव प्रसाद लोलयेकार हांणी दिली. पूण RPPLन विचारिल्ले उपरांत मुख्यमंत्र्यान आयोजकांचो वांटो माफ करपाचो एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोंयचो प्रस्ताव मंजूर केल्ल्याचे म्हणटात आनी वीज खात्याक पुराय खर्च भोगपाची जबाबदारी दिल्या. हे कार्यावळीक 2.8 MVA विजेची गरज आशिल्ली, जी सध्याच्या 33 kV/11 kV नेटवर्काक हाताळपाक जमली ना. देखून हांका डिझल जनरेटर वापरचे पडले. फकत जनरेटर बसोवपा खातीर सुमार 2 कोटी रुपया खर्च येतलो असो अदमास आसा. मजगती गोंय काँग्रेसीन ह्या माफीक विरोध केलो. फुडारी सुनील कौठणकर हांणी सांगले की सरकार खाजगी सर्तीच्या आयोजकांक मजत करपा खातीर नेमान वीज वापरपी लोकांक पयशे दिवपाक लायता. हो निर्णय फाटीं घेवचो, RPPL कडल्यान थकबाकी वसूल करची, संबंधीत सगळी कागदपत्रां जाहीर करची आनी ह्या प्रकरणाची स्वतंत्र वयल्या पावंड्यावयली चवकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या. एक लोककथा आसा की रॉबिन हूड म्हणून तो पयशेकारांक भ्रश्ट लोकांक लुट्टालो आनी गरीब जनतेक हाडून पयशे दितालो. पण हो गोंयचो प्रमोद सावंत म्हणटा पळय तो रॉबिन नॉट सो गूड जाला. हो गरीब सामान्य मनशांक लुटपाक लागला आनी पयशेकारांक पुंजपती लोकांक व्हरून हे पयशे तांच्या बोल्सांत घालपाक लागला. हें कशें खपोवन घेवपाचें? गोंयचें सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे मुख्यमंत्री चे अंडर जे चल्ला, आमी सदांच सांगून येता की BJPची जी सरकार आसा आनी BJPची जी नीती आसता ही पुंजीपती लोकांची नीती, ही सामान्य मनशांची, कॉमन मॅनाची, गरीब लोकांची सरकार न्हय. हे पुंजीपती, VIP, पॉवरफूल जे लोक आसता, कॉर्पोरेट आनी क्रोनी तांचे जे आसता तांचे सरकार. आज जेन्ना गोंय सरकार सामान्य मनशांचेर, गरीब जनतेचेर लायटीच्या बिलाचो बडीमार केला सारको, म्हणल्यार जे मनशाक 1000-1200 रुपया बिल येताले ताका 6000, 7000, 8000 बिल येवपाक लागले. ताजेर ती पेनल्टी म्हणून कितें घाली. गोंयची जनता मागणी करताली की ती पेनल्टी विड्रॉ करची. सरकार कसोच विड्रॉ करपाक तयार नासलो. मागीर आंदोलनां जाली, मोर्चा जाले. ताजे मागीर सरकारान सांगलें की आमी ते होल्डार दवरता, तुमी चॅक करा, ते अजून कॅन्सल करूंक ना. तांचें BJP सरकाराचें मत आसा की जर ते परते 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन जे जावपाचें आसा तातूंत जिखले जाल्यार सबन पेनल्टी एरियरां सकट गोंयकारांच्या माथ्यार मारतले. ना जाल्यार ती फारीक करना जाल्यार सोमते लायटीची बिलां मिटर काडपाक येतले. तुमी पळया न्हय आज सर सकट मनशाची इन्कम कितलो आसा. ते मनशांक जेन्ना अशी बडीमार बिलांचो जाला आनी सरकार जेन्ना ती कमी करपाक अपयशी ठरला जाल्यार तेच लोकांचे पयशे घेवन सरकारी तिजोरीन जे येता तातूंतल्यान ही प्रायव्हेट कंपनी जी फॉर्म्युला 4 रेस ऑर्गनायज केल्ली मोपा फेब्रुवारीत ताचे 2 कोटी रुपया माफ करपाचो घाट हे सरकारान घाला. हाजो आमी विरोध केला आनी सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां की इमिजिएटली हें डिसिजन विड्रॉ करचें. हें डिसिजन करपाक कितें फायल मूव जाल्या, नोटिंग्स आसा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग आसा, त्यो पब्लीक करच्यो. तश्योच ते प्रायव्हेट ऑर्गनायझरा कडल्यान ते पयशे 2 कोटी रुपया रिकवर करचे इमिजिएटली. आनी एक हाय लेवल इन्क्वायरी कमिटी हातूंत बसोवची जेणे करून हें जें स्कॅम जाला हाजें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. एक म्हणल्यार सरकार इव्हेंटाच्या नांवानूय पयशे खाता, एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल्स दिता, कसले टेंडरींग ताका नासता आनी शेकड्यांनी कोटी रुपयाचे इव्हेंट केल्या. दुसरें म्हणल्यार जे कॉमर्शियल इव्हेंट्स आसा हे फॉर्म्युला 4 सारके
ते इव्हेंट्स कमर्शियल इव्हेंट पयशे करपाचो धंदो तो कोणाचो तरी प्रायव्हेट कंपनीचो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 37व्या स्टेट सब ज्युनियर आणि ज्युनियर एक्वेटिक चॅम्पियनशीप 2026 सर्तीत मडगांव RCC स्विमींग विद्यार्थ्यांनी आपली बरी कामगिरी दाखयली. फोंडा स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्सांत ही सर्त बरीच रंगली. भुरग्यांचो बरो प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. तशेंच बरीच इनामां लेगीत जिखलीं आनी आपली खोस भुरग्यांनी व्यक्त केली. तुका प्रायज मेळ्ळा. खंयच्या ग्रुपान मेळ्ळा? ग्रुप 4. कशें दिसता तुका आज प्रायज मेळ्ळा? क्रेडीट कोणाक दिता? तुका आतां प्रायज मेळ्ळा, तुका कोणें एफर्ट तूं आतां प्रायज मेळपाक कोणें शिकयला? सरा. आनी कितें दिसता तुका आतां व्हडलें जातकीर कितें स्विमर जातलें व्हडलें? Two 3 silvers and 2 bronze. I am very happy for what I have accomplished, and I am very thankful to sir for helping me accomplish. You got the prize. Yes, I won 2 bronze medals, one in 200 meters backstroke group 2 and one in 4 into 100 freestyle relay group 2. Whom you good credit? I will give this credit to my sir because he worked tirelessly to train us for this competition. What do you want to become? I don't know, I've not decided yet, but I want to improve my timings in swimming. I got 3 golds and 3 silvers. Group 5. No, group 3. Group 3 आमी. कोणाक क्रेडीट दिता तुगे प्रायज? Sir, Rapur. तुगे भयणीकूय प्रायज मेळ्ळ्या. कशें दिसता तुका? म्हाका खूब बरें दिसता. म्हाका दिसलें ना की ताका मेळटलें. हाँ. ताका मेळ्ळें. कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और थैंक यू मेरे इनासियो सर को. मेरा ट्रेनिंग हो रहा था यहाँ पर और मैं जीता इन डिजिटल चैम्पियनशिप पोंडा स्विमिंग कॉम्प्लेक्स और फर्स्ट प्लेस बटरफ्लाई बैकस्ट्रोक ब्रेस्टस्ट्रोक फ्री स्टाइल 100 इंटू आयरन में फर्स्ट आया और सेकेंड प्लेस 4 इंटू 50 मीटर्स फ्री स्टाइल रिले. कितना मेडल मिला आपको? 6 medals. 4 gold आणि 2 silver. हाँ. क्रेडिट कोणाक दिता तूं? सरा. कोच. नाव कितें कोचाचें? इनासियो रापूर. हाँ. कशें दिसता तुका ओल्ड आतां मेडल मेळून? बरें दिसता. हाँ. आतां मोठें जावन कितें करपाक सोदता? व्हडलें जावन फुडें मेळ्ळें. कशें दिसता तुका? म्हाका प्राउड फील जाता. आय एम व्हेरी हॅपी विथ माय बॉयज. दे डीड गुड जॉब, एक्सलंट जॉब. भुरगे सगळे तुका क्रेडीट दितात. बरें. कितें मॅसेज दिता तुमी भुरग्यांक आतां नवीन? हांव यंगस्टर्सांक सांगता ये आय. हां. हांव ट्रेनिंग दिता तांकां. ओके. कितले भुरगे आहा तुजे कडेन आतां? 32 भुरगे आहाय. 32. खंयच्या लेवलान आतां? 5 ऑल ग्रुप. ऑल ग्रुप. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. 25 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केल्ल्यान गोंय आनीक एका ओल्या हवामानांतल्यान वचपाचें आसा. भारतीय हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. राज्यभर मध्यम पावस आणि फुडल्या 3 दिसांत कांय वाठारांनी नेटाच्या वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत नैऋत्य मान्सूनाचो प्रभाव आशिल्ल्यान राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी पावस पडला. जायत्या सुवातांनी मध्यम पावस पडलो आनी कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडलो. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले कांय दीस पावस चालू उरपाची शक्यताय आसा. गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला आनी तो 25 जुलय मेरेन लागू उरतलो. राज्यभर मध्यम पावस पडटलो. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो आनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 26 जुलय सावन ही शिटकावणी काडून उडोवपाची शक्यताय आसा. पूण मध्यम पावस चालूच उरूंक शकता. फुडल्या 48 वरांत मळबात कुपां दाटतली. दिसाचें तापमान 30 ते 31 डिग्री सेल्सियस आनी रातचें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतलें.
पावसा वांगडा दमट परिस्थिती आसतली. सकयल्या वाठारांतल्या आनी हुंवाराची शक्यताय आशिल्ल्या वाठारांतल्या लोकांनी उटंगराच्या पावसा वेळार सतर्क रावचे. तशेंच हवामान खात्यान नुस्तेमारांक अस्तंत मध्य अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी वचचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. 25 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांत उटंगराचो पावस. मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. नेटाचे वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर. 26 जुलै सावन अलर्ट काडले. चडांत चड तापमान 30 ते 31 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.